in the era of digital India म्हणून एक टॉपिक घेऊन स्मार्ट सिटीचेर आमी नॅशनल कॉन्फरन्स गोंयांत घडोवन हाडटा. 10 आनी 11 तारखेर हे कॉन्फरन्स गोवा मॅरियट्स मिरामार ह्या हॉटेलांत जातलें. हाचेर स्मार्ट सिटीचेर ह्या दिसांनी आमी सगळे पळयतात की पयलीं 20 स्मार्ट सिटीची लिस्ट डिक्लेअर जालें आनी ताच्या नंतर 13 स्मार्ट सिटीज म्हणजे फास्ट ट्रॅक स्मार्ट सिटीज आसा तातूंत पणजे शहराचोय समावेश आशिल्लो. आनी हाका लागून स्मार्ट सिटी कितें, स्मार्ट सिटी कशी आसची, ताचें फुडलें पावल कितें, फ्युचर ऑफ स्मार्ट सिटीज कितें, हे सगळे हाजेर ह्या टॉपिकाचेर भासाभास करपा लागून हो एक सेमिनार जाता. तातूंत भारतभर इंडियाभरचे सगळे टॉप ब्युरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन्स, अदर स्टेक होल्डर्स हातूंत सगळे पार्टिसिपेट जाता. आनी बेसिकली इट्स अ नॉलेज एक्सचेंज सेमिनार वेरीन द स्मार्ट सिटीज which already declared and already on the way of implementing this mission आनी नवे स्मार्ट सिटीज जे फास्ट ट्रॅक जाल्या आनी एस्पायरींग फास्ट सिटीज स्मार्ट सिटीज ज्यो आसा हांचो सगळ्यांचो एक बरोबर हाडून तांच्यो आयडियाज शेअर करप, थॉट्स शेअर करप, खंय अडथळे आयल्या, खंय बरे प्रोसेसीस जाल्या, खंय सिस्टम्स बरे आसा, खंय फेलियर्स जाल्या, खंय सक्सेस स्टोरीज आसा, ह्यो सगळ्यो एकामेका बरोबर शेअर करून ह्या फिल्डान आशिल्ले नव्यो नव्यो टॅक्नॉलॉजीज, संकल्पना जगभरांतल्यान प्लेयर्स येतले, इंडस्ट्री पार्टिसिपंट्स येतले, सो तांचे बरोबर इंटरॅक्शन्स असो प्रकारचो एक हो सेमिनार आसा. इनफॅक्ट Deputy CM of Telangana is participating in this. Chief Secretaries of Punjab, Karnataka, senior bureaucrats of Government of India, various commissioners of the smart cities that are selected, as well as the aspiring smart cities are participating in this.